पैंगीण वाठारांतल्यान पंचायतीच्या माली प्रभागांत फाटल्या 3 वेंचणुकांनी अनुसूचित जाती जमाती खातीर राखीव दवरिल्ल्यो। हे खातीर हेर मागास वर्गीय आनी सर्वसामान्य गटांतल्या उमेदवारांचेर अन्याय जाला। हे कारण मुखार करून काळशी चिपळे वाठारांतल्या मतदारांनी येता ते पंचायत वेंचणुकेंत तशेंच हाचे मुखार येवपी वेंचणुकांनी मतदान न करपाचो निर्णय घेतला, अशी माहिती काळशीच्या लोकांनी दिली। हांव पैंगीण पंचायतीचो माली तिळा वाड्याचो एक्स पंच विनायक गोसावी, वार्ड नंबर 1। आमचो गेल्ली 15-20 वर्सां जाली कंटिन्यू एस टी आसा वार्ड, आनी एस टी आसल्या कारणान आमकां 16 किलोमिटर थंय वचून वोटींग करूंक पडटा। तो बूथ गेल्ल्या 15 वर्सां फाटीं हांगाच गाड्यां वोटींग करताले, आतां तेमी 16 किलोमिटर फुडें व्हेला, तिकडे माल्ल्या व्हेला। म्हणटकच आमची मागणी कितें, तो आमकां सेपरेट करचें आनी तांकां सेपरेट करचें। कित्याक आमची वोटींग आसा जे 378 वोटींग आसा, आनी एस टीचे वोटींग आसा ते 240 आसा, 240। म्हणटकच आमची सेपरेट आनी तेंची सेपरेट करपाची। म्हणटकच आमकां कितें इतलें पयस वचून वोटींग करपाक जायना, आनी आमची त्या वेळार आमचें काम करपाक शकना। कित्याक गेल्ले टायमाक आमचो एस टीचोच आमचो सरपंच जालो, पंच जावन सरपंच जालो, तेणी बी आमचें कांय केलें ना आमकां। त्या येवन आमकां काम करूंक शकना जाल्यार आमकां जनरल कॅटेगरी आमकां दिवची न्ही। आनी पयलीं ओबीसी आहले, ओबीसी जनरल आनी एस टी तुमी तिनी कंटिन्यू करात। आतां 4 वर्स कंटिन्यू एस टी म्हळ्यार कशें करपाचें लोकांनी? आमकां तिरवाळ मारले वेगळे करचे आनी आमकां वेगळे करचें। केलें ना जाल्यार आमी मतदान करचें ना। ह्या इलेक्शनाक मतदान करचें ना। हो जो मान्य जाता तो पर्यंत आमी खंयच्याय इलेक्शनाक हें करचें ना, वोटींग करपाना। इलेक्शन तुम फॉर्म भरता आसा तो आमदार येता सो खबर आसा तुमकां, हो डिक्लेअर करना ते कोण उमेदवार डिक्लेअर करनात, म्हणजे फुल्ली डिसिजन तेंगे वेगळे जातलें किंवा तो वेगळे पक्षार रावतलो। हे वेल्यान कशें आसा जेगे हाती पावर आसा ते सगळे करून घेतात।